घालपाचे आनी जागो खंय म्हणून आमी हे सगळे गोष्टी कोणाक कळना ह्यो गोष्टी भितरल्यो गोष्टी कितें आहा म्हणून आमी कांय डिपार्टमेंट्स आमी हे घेतल्या शिफ्ट केल्या आयज कार्डिओथोरेसिक आनी आमचे कार्डियाक पूर्णपणे शिफ्ट जाला आमकां कांय एनेस्थेटिस्टाची गरज आहा म्हणून ते एनेस्थेटिस्ट गावले मागीर आमी न्यूरो डिपार्टमेंट थंय शिफ्ट करपाचें आमचें चल्लां म्हणजे हे तुमी म्हणटा न्ही डॉक्टर जायते डॉक्टर अवेलेबल आहा जायते गोंयचे बी नामनेचे डॉक्टर भायर जे आहा ते गोंयांत येवंक सोदता आनी तुमी पळयतले की आमी ज्या तरेची सॅलरी दिता एक डॉक्टर आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजान कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसार 14 लाख रुपया आमी सॅलरी दिता म्हणून नवो कायदो हाडपाक हांवें केला नवो फायल मूव केले जे खंय जो 10 लाखा वयर काय 8 लाखा वयर सॅलरी घेता तेका आनी प्रायवेट प्रॅक्टीस ना थंयच्या थंय गोवा मेडिकल कॉलेजान तरी लक्ष दिवपाची गरज आहा आया इतले 14 लाख तुमी सॅलरी घेवन जर तुमी भायर प्रायवेट प्रॅक्टीस केल्यार मागीर सामान्य जनतेचे कितें जातले प्लस ओपीडीची टायमींग वाडोवपाची आमी ठरयल्या हे आतां सगळ्या गोष्टी ह्या दिसांनी जातले डॉक्टर गावतले पेडणे तालुका एक लक्षात घ्या तुमचो तालुका जो आहा हे तालुका सगळ्या गोंया राज्यात मुख्यमंत्री कडेन केन्ना केन्ना चर्चा करता आमचे केंद्र आमचे मंत्री कडेन आमी चर्चा करता की सगळ्यात फास्टस्ट डेव्हलपिंग तालुका म्हणटा ते पेडणे तालुका विमानतळ आयला कनेक्टिविटी जायत्यो गोष्टी जावंक लागल्या आनी म्हणूनच आमकां आरोग्य बी सेवा त्या दर्जेचे करपाक जाय आनी हे सगळ्या गोष्टी म्हणून हांव मागीर विचार केले की कशें कितें हांवें वचपाक जाय हे पळय उलोवपाक भाशण दिवपाक प्रेस बायट दिवपाक सगळ्यात सोपी गोष्ट हांव करतलो अशें करतलो तशें ना ते कठीण आसता कांय गोष्टी आनी आमी ते कठीण गोष्टीक सोंपें करपाक म्हणून आमी डॉक्टरूच नेमला बाबा तूं हे कॉम्प्रिहेन्सिवली कर जे फेसिलिटीज हांगा आसतल्यो त्या फेसिलिटीचे प्रमाणे कितें स्टाफींग लागतलें ह्यो गोष्टी दोनी प्रपोजल पॅरलली PhD कडेन धाडून दी पब्लीक हेल्थांतल्यान मागीर आमी फायनान्स मुख्यमंत्री कडेन धाडून कॅबिनेटान आमी करतले